कशासाठी मग समन्स पाठवल्याचं वाटतं ईडीने? टार्गेट करतायत काय? इट इज व्हेरी ऑब्वियस ॲक्च्युली की टार्गेट करत आहे बिकॉज आणि टार्गेट कधी केलेलं आहे पयरूच तुम्ही पळयलें आझाद मैदानाचेर गोंयची सगळी ऑपोजिशन सगळे सिवील सोसायटी सगळे एक्टिविस्ट एक जाले आनी मॅसेज धाडली की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनान BJPक आतां फाट मारून भायर काडूंक जाय गोंयच्यान. बोथ सीट्स BJP हॅज टू लूज. 2 दिसां नंतर थोड्या तातूंच्या लिडरांक समन्स येता. सो इट इज अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ वेंडेटा. ही एक गजाल. तशेंच नॅशनल लेवलाचेर अरविंदजी केजरीवालान ही हॅड अपील्ड हीज अरेस्ट इन द हायकोर्ट. काल सकाळीं तुमी पळयलां आसतलें त्या अपिलाचें हियरींग जालें आनी त्या हियरिंगान कोर्टान विचारलें वॉट इज युअर रिप्लाय काय म्हणून ईडीक विचारलें. ईडी डीड नॉट हॅव अ रिप्लाय. म्हणजे यू हॅव अरेस्टेड द मोस्ट पॉप्युलर CM. यू हॅव अरेस्टेड अ डायबेटीक पेशंट हू नीड्स इन्सुलीन एवरी डे. यू हॅव अरेस्टेड एन इनसेंट मॅन हू यू हॅव फावंड नो एविडन्स. आनी तुमी म्हणटा अरेस्ट करतकीच की आमकां ताका कित्याक अरेस्ट केला ताजी रिप्लाय दिवपाक 3 आठवडे लागतले. सो आतां कोर्टानूच सांगलें तुमकां 3 आठवडे बी मेळचे ना, तुमकां एका आठवड्यान सांगचें पडटलें. सो आतां एका आठवड्यान तांकां कितें तरी तयार करचें पडलें ना. दे हॅव नो रिप्लाय टू गीव टू द कोर्ट. सो आतां रोखडीच दुसऱ्या दिसा समन्स धाडल्या आनी हांगा कितें तरी इन्वेस्टिगेशन चालू केलां. एका विकान जेन्ना थंय कोर्टान तांकां रिप्लाय दिवचो पडटलो तेन्ना ते म्हणटले न्ही हमारा गोवा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी नीड मोर टायम. सो दीस इज द ओनली एक्सक्यूज. ईडी हॅज नो इंटेंशन ऑफ actually solving any crime because there has been no crime. The only intention is the central government is misusing agencies like ED to keep opposition leaders in jail and finish the entire opposition ahead of Lok Sabha election because not just in Goa, people of India have decided to throw BJP out. भंडारी समाजाला टार्गेट केलं जातं असं वाटतं का? कनेक्शन कित्याक दिसता कित्याक वयर आरोप जाता की मनी लॉन्ड्रिंगाचे गोंयान कितें कनेक्शन आहा तशें म्हणून हांकां आपयलें. सी गोंयान कनेक्शन हांवें तरी न्यूजान आयकलां पूण रियल कनेक्शन तुमकां आत्तां सांगलें. द टायमींग इफ यू सी ज्या दिसा एंटायर ऑपोजिशन ऑफ गोवा, एंटायर सिवील सोसायटी ऑफ गोवा एंड ऑल पीपल ऑफ गोवा कम टुगेदर युनायट फॉर द फर्स्ट टायम एंड सेंड अ क्लियर मेसेज की ह्या फावटी लोकसभेन दोनूय BJP दोनूय सिटाचेर BJP भायर उडोवपाचें. दॅट इज द रियल कनेक्शन. भंडारी समाजाला टार्गेट केलं जातं असं वाटतं. त्यांना एक सांगलं की त्याला केजरीवाल अरेस्ट करत ना की तो जो लिकर केसीन जे फंड दिला ते गोव्याच्या इलेक्शनां सुद्दां धाडलेले म्हणून. सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा? न्ही हांव तेंच म्हणटा जर हें सगळें लास्टाक मिडियांच्यानूच येता. इन एनी ऑफ द कोर्ट डॉक्युमेंट्स आय हॅव नॉट सीन एनी एविडन्स तांणी गोंयान कोणाक क्वेश्चन केला, खंय रेड जाला, कितें जालां आमकां खबर ना. आतां 2 वर्सां जालीं ही केस चल्ल्या. After 2 years, today is the first time that an AAP leader has been called for questioning. So 2 वर्सां तुमी कितें एविडन्स हें केलें, फायंड आवट केलें. सो द टायमींग इज सस्पिशियस एंड लायक आय सेड हांचें एकूच इंटेंशन आसा की हो जो प्रोसेस आसा तो जाता तितलो एक्सटेंड करचो. हांगच्यान थंय, थंयच्यान हांगा, थंयच्यान हांगा. सो दे आर जस्ट द इंटेंशन इज टू प्रोलॉंग द प्रोसेस बिकॉज the process itself has become the punishment. जेन्ना आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया he was awarded best education minister by the president of India. तो आतां more than 1 year he is languishing in jail. ताज्या घरा कांय मेळूंक ना. ताज्या गांवान खंय खंय तांणी रेड मारली, nothing was found. So the point is to keep them in jail. The point is not to find any evidence or close this case or even allow this case to go to trial. हांव सगळ्या गोंयकारांक परत याद करूंक सोदता की ह्या केसीन अजून ट्रायल सुरूच जावंक ना. कित्याक आतां 1 वर्स जालें कोण तरी जेलीन आसा, मनान दिसता बाबा हाणें कितें तरी केलें, ही वॉज प्रूव्ड गिल्टी एंड नाव ही इज इन जेल. दॅट इज नॉट द केस. द ट्रायल हॅज नॉट इवन स्टार्टेड. These are nothing. All these what is happening today is nothing but another attempt to prolong the case and ensure it never gets to trial because the day it gets to trial, Supreme Courtan म्हणिल्लें आसा तुमची केस क्रॉस क्वेश्चनिंगान 2 मिनटां सुद्दां टिकची ना. आनी ते जाणा हें 2 मिनटां सुद्दां केस टिकची ना. सो दे डोंट वॉन्ट टू टेक इट टू ट्रायल. MLA बी आपल्याला ना सद्या आमचे 2च लिडरांक आपयला. ॲडवोकेट अमित पालेकर आमचे स्टेट प्रेसिडेंट
आणि आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट प्रोफेसर रामराव. दत्तप्रसाद नाईक आणि अशोक नाईक यांना बोलवलं आहे भंडारी समाजाचं. त्यांचा काही आपशी काही संबंध आहे म्हणून बोलवलं आहे की भंडारी समाजाला टार्गेट करतात? आणि जोपर्यंत आम्हाला ते आय थिंक दत्तप्रसाद वॉज अ BJP लीडर, अशोक नाईक इज प्रेसिडेंट ऑफ भंडारी समाज. पण त्याचा आमच्या पार्टीबरोबर काहीच संबंध नाही. पण त्यांना ह्याच केसमध्ये बोलवलं की दुसऱ्या केसमध्ये बोलवलं ते पण आम्हाला माहीत नाही. पण इट इज क्युरियस की वेचून 4 भंडारी समाजाच्या लिडरांक त्यांनी आज आपयल्ले आसा. सो वॉट इज द मेसेज दॅट द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू सेंड? म्हळ्यार इज दीस सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट? इज दीस सम सॉर्ट ऑफ वॉर्निंग? आर दे सॉर्ट ऑफ गॉट अ फिलिंग फ्रॉम द ग्राउंड की बाबा आज भंडारी समाज विल बी ऑल्सो युनायटींग टू डिफीट द BJP, म्हणून ही कितें तुमची षडयंत्र आसा टू इंटिमिडेट and threaten the Bhandari Samaj? So that one we have to see why they have selectively summoned 4 Bhandari Samaj persons for this investigation. भंडारी समाजापासून ताका भंय दिसता म्हणून तांकां हे सगळें करता अशें दिसता तुमकां? न्ही, जशें सांगलें हें आतां गोंयान पयल्यांदा आमी पळयलां द समन्स हॅव कम टू सम प्रॉमिनंट पर्सन अँड सिलेक्टिवली दे हॅव चोजन 4 भंडारी समाज लिडर्स. म्हणून हातूंच्यान एटलिस्ट obviously it looks like they are targeting the Bhandari Samaj, but that I think they have to clarify why they have called only Bhandari Samaj. दत्तप्रसाद नाईक लिकर ट्रेडिंगमध्ये आहेत, तर त्याचा आणि दिल्लीच्या केसचा काही संबंध असू शकतो? आम्हाला काही माहीत नाही. आय थिंक दत्तप्रसाद नाईक हॅज बीन इन द लिकर बिझनेस फॉर मेनी इयर्स when he was a BJP leader also.